मोगाळ बाबणीनो, परतून आयच्या विशयाचो उगडास तुमकां करता. देवाचे उतराचे जाणवायेन जेजूचे साक्षीदार जावया. 3 घडण्यो तुमचे मुखार धरून 3 मुद्दे आमच्या नियाळाक घेवंक सोदता. पयलो म्हणल्यार कांय आयतार फाटीं हांव एका इगोर्जेंत दोतोनीच्या भुरग्याच्या मिसाक गेल्लो आनी थंय मीस जाल्या उपरांत त्या पादविगारान कांय भुरग्यांक सगळ्यां वजीर शाबासकी दिवन एक भेट दिली, एक गिफ्ट दिलो तांकां. आनी तें गिफ्ट तांकां मेवलें कित्याक तांणी पवित्र पुस्तकाचें एक आख्खो बूक, जावं एक गॉस्पल ऑफ मॅथ्यू, वा थोड्यांनी गॉस्पल ऑफ ल्यूक, थोड्यांनी एक्ट्स ऑफ द एपॉसल्स, हे भाशेन आख्खो बूक वाचून तांणी सोंपयलो. देखून त्या पादविगारान सगळ्या लोकां वजीर तांकां ही भेट दिली. दुसऱ्या उतरांनी पादविगार भुरग्यांच्या काळजांत एक हुस्को घालूंक सोदतालो की दर दिसा देवाचें उतर वाचूंक जाय. मोगाळ बाबणीनो, हांव नको आमी हिंगा कितलीं जाणां आसात, आमचे मदलीं कितलीं जाणां दर दिसा देवाचें उतर वाचतात. देवाच्या उतरा प्रमाणे वा देवाची उतराची जाणवाय आमी घेतले जाल्यार उतर वाचपाची पयली गरजेचें. एका वदान खुशालकाय भोगता की जायतो लोक आयज देवाचें उतर वाचतात, व त्या दिसाची वाचपां तरी जावं पयलें वाचप, दुसरें वाचप, तेरसाचें मागणें जाल्यार उपरांत वाचतात. जायतो लोक आयज बायबल कोर्स करतात, जायतो लोक बायबल कोर्स करतात. मोगाळ बाबडीनो, एक फावटी आमचे प्रिजन मिनिस्ट्री व्हॉलंटियरान नायजेरियाचे प्रिजनर्स आहात तांकां विचारलें, आमी प्रिजन मिनिस्ट्री व्हॉलंटियरान तुमकां कितें केल्लें जाय हांगा प्रिजनान? आनी तो व्हॉलंटियर रावतालो, तें कितें कितें तरी सांगतलें म्हण. आमकां फुटबॉल खेळोंक जाय कित्याक तांकां फुटबॉल खेळोंक बरें दिसता, वा आमकां सिंगींग करूंक जाय कित्याक तांकां कांतार करूंक बरें दिसता. पूण तांणी गिव अस अ बायबल कोर्स. ह्या बणकणींत आसलेल्या आमच्या भावांनी गिव अस अ बायबल कोर्स, पवित्र पुस्तकाचें कोर्स आमकां दी. मोगाळ बाबडीनो, असली तान आनी बूक आमकांय लागपाची गरज की देवाचें उतर आमी वाचूंक गरजेचें. मागीर जेरोम अशें म्हणटालो, वेन यू प्रे यू आर टॉकिंग टू गॉड, बट वेन यू रीड द बायबल गॉड इज टॉकिंग टू यू. सो आमी फकत उलयता देवा लागीं, कोण देवाक आयकूंक सोदिना पवित्र पुस्तक वाचून. आनी ह्या पासत हो म्हजो पयलो मुद्दो की आमी पवित्र पुस्तक वाचुया. दुसरो मुद्दो तुमचे मुखार अशें दवरूंक सोदता. 2 जाण इश्ट आसले, तातूंतलो एकलो जेजूक देव म्हूण मानिनासलो. पवित्र पुस्तक खूब वाचलें तेणें, पूण जेजूक देव म्हूण मानिनासलो. दुसरो निकतोच क्रिस्तांव जाल्लो, न्यूली कन्वर्ट. आनी हो ताचो इश्ट जो जेजूक देव म्हूण मानिनासलो आपल्या दुसऱ्या इश्टाक, निकतोच क्रिस्तांव जाल्ल्या इश्टाक विचारता, अरे तूं निकतोच क्रिस्तांव जाला, जेजू विशीं कितें जाणाय तूं? जेजू कितले आपोस्टल आसले जाणाय तूं? आनी हो निकतोच क्रिस्तांव जाल्लो मनीस जाणा आसलो जेजूक 12 आपोस्टल आसले, पूण सगल्यांची नांवां नकळो आसलो. फकत 4 जाणांची, पेद्रू, आंद्रे, जाकोब, जिवांव, ही 4 नांव सांगून तो ओगो रावलो. पूण जेजूक मानिनासलो तो मनीस सगल्या 12 आपोस्टलांची नांवां सांगलीं आनी के भाशेन ताका लॉस कशी केली. फुडें तो म्हणूंक लागलो, आनीक सांग जेजून कितल्यो मिलाग्र्यो केल्या पळय त्यो. आनी हो निकतोच क्रिस्तांव जाल्लो 2 मिलाग्र्यो जाणा आसलो. एक म्हणूंक लागलो जेजून उदकाचो सोरो केलो, दुसरो म्हणूंक लागलो जेजून 5000 वयर लोकांची भूक मारली, आनी त्या उपरांत आनी मिलाग्र्यो नको आसलो. पूण हो जेजूक मानिनासलो, देव कसो मानिनासलो, ताणें सगल्यो मिलाग्र्यो सांगल्यो. आनी फुडें ताका विचारूंक लागलो, तशें जाल्यार तूं जेजू विशीं कितें जाणा? वॉट डू यू नो अबावट जिजस? तुका 2 विचार घातले, तुवें आन्सर करूंक ना. आनी मागीर तो म्हणूंक लागलो, निकतोच क्रिस्तांव जाल्लो,
जाणा 5 वर्सां फाटीं हांव एक बेबदो आसलो. हांव सोरो पियेतालो, घरांत फोडमोर कोत्तालो. म्हजीं बायल भुरगीं भियोन दीस काडटालीं. सांजे हांव घरा येनासल्यार पुरो म्हूण मागतालीं. सोऱ्याक लागून म्हाका कामांतलो काडलो. कामांतलो काडटकूच सोऱ्याक लागून हांव लोकां लागीं पयशे मागूंक लागलो, रिणांक सांपडलो. पूण आतां 5 वर्सां जालीं हांवें सोरो सोडला. आतां हांव परतून कामाक लागलां. सगळें म्हजें रीण फारीक केलें. आयज बायल भुरगीं केन्ना काय हांव परतून घरा येतलो म्हूण सांजचो म्हाका रावतात. आयज आमच्या घरांत खुशालकाय आसा. आयज आमच्या घरांत शांती आसा. सो एक वस्त हांव जेजू विशीं जाणा तें म्हणल्यार म्हजें जिवीत ताणें बदल्लें. मोगाळ बाबडीनो, पवित्र पुस्तक वाचल्यारूच पुरो ना, पूण आमच्या जिवितांत ताचो प्रभाव जावपा जाय. इट मस्ट अफेक्ट आवर लायव्स. इट मस्ट अफेक्ट आवर रिलेशनशीप. इट मस्ट अफेक्ट आवर आउटलूक ऑफ लायफ. आनी ह्या पासत ताचो प्रभाव आमच्या जिवितांत जावपाची गरज. रीड द बायबल एंड देन लीव द बायबल. लिवींग द बायबल, लिवींग द वर्ड ऑफ गॉड, मेकिंग इट अलायव इन आवर लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, चड म्हत्वाचें. आनी तिसरो मुद्दो, कांय वर्सां फाटीं एक तरणाटें म्हाका मेळूंक आयलें आनी म्हणूंक लागलें, फादर म्हाका बावतिझम घेवंक जाय. म्हज्या फॅमिलींत हांव एकलेंच क्रिस्तांव जावंक सोदतां. हांवें ताका एकूच विचार घातलो, तूं जेजूक वळखता? ताणें म्हणलें, वय फादर हांव जेजूक वळखता. हांवें म्हणलें, तूं जेजूक खंय वळखता? जोरी तर तें सदांच एका क्रिस्तांव वो काथोलीक इस्कॉलांत शिकून आयलां. ताची टिचर्स कॅथलिक्स आसलीं. ताचे एक कडेन प्रिंसिपल एक पाद्री आसलो. तांचो सगळ्यांचो प्रभाव ताच्या जिवितांत पडलो. पूण तें पयलेंच जेजूक वळखूंक पावलें जेन्ना तें फर्स्ट स्टँडर्डान आसलें पळय तेन्ना, वेन शी वॉज इन द फर्स्ट क्लास. ताचें एक क्रिस्तांव फ्रेंड आसलें जाचो बापूय बोटीर आसतालो. आनी तें क्रिस्तांव फ्रेंड दर दिसा भायलीं चॉकलेटी घेवन येतालें. आनी हें ताचें फ्रेंड तें क्रिस्तांव फ्रेंडाचें चॉकलेटी दर दिसा खातालें. आनी तें खूब उदार आसलें, ताका दितालें खावपाक. पूण एक दीस तें चॉकलेट खावपाक गेल्ले कडेन ताच्या क्रिस्तांव फ्रेंडान ताच्या हातीक दवरलो आनी म्हणूंक लागलें, आयज तुका हांव चॉकलेट खावपाक दिवचें ना, जोरी तर तूं म्हजे बरोबर मागणें करिना जाल्यार. आनी जाणा फादर, तें फर्स्ट स्टँडर्ड म्हज्या क्रिस्तांव फ्रेंडान खंयचें मागणें म्हाका शिकयलें? आमच्या बापा, देवाक बाप म्हणूंक हें पयलें मागणें. तेणें म्हाका जेजू सरचें पयलें वयलें जेजून शिकयलें मागणें शिकोवन. मोगाळ बाबडीनो, रीड द बायबल, लीव द बायबल एंड प्रोक्लेम द बायबल. दुसऱ्यांक जेजूची खबर सांगात. दुसऱ्यांक जेजू सरशीं लागीं हाडात. तुमच्या जिविताचे अनुभव घेवन दुसऱ्यांक जेजूची ओळख मेळोवन दी. मोगाळ बाबडीनो, आयज आमकां टायम आसा सगळ्या दुसऱ्या वस्तू आनी खबरो दुसऱ्यांक सांगूंक. पूण जेजून म्हाका कितें केलां, जेजून म्हजे पासत कितें केलां तें सांगूंक आमकां टायम ना. वो तें सांगूंक आमकां लॉस दिसता. वो तें सांगूंक घडीक आमी चिंता तो मनीस म्हज्या धर्माचो न्हय, तो कितें समजतलो काय म्हूण. पूण ह्या सुपुल्या भुरग्यान आमकां शिकयलां, जेजूची खबर आमी दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना दुसऱ्यांच्या काळजाक तें लागूंक शकता. दुसऱ्यांक जेजूची ओळख मेळोवंक शकता. दुसरी जेजूक लागीं येवंक शकता. आनी ह्या पासत मोगाळ बाबडीनो, हो आजचो विशय आमकां निबेल गरजेचो. आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता कशे भशेन बालाम हो एक प्रवादी. बालाक ह्या राजाक तो आदार करूंक सोदतालो. हो एक जुदेव न्हय आसलेलो राजा. जेन्ना जुदेव लोक अरण्यांत बासायलेल्या देशांत वचपाचे वाटेक आसले आनी ताचे राजवडकेंतल्यान पास जावपाचे आसले तेन्ना हो जुदेव न्यून तो प्रवादी तो राजा भियेलो की हो जुदेव लोक आपली राजवडकी आपल्या ताब्यान करीत म्हूण. आनी ह्या पासत ह्या प्रवाद्याक तो आपल्या चोपक्यान घालता जुदेव लोकांचेर, इस्रायल परजेचेर शिराप घालपाक. आनी हो प्रवादी तयार जाता सुरवातेक. पूण कितें तरी ताचे मतींत आयलें आनी तो म्हणूंक लागलो, पूण देव सांगता तेंच उतर हांव उलयतलो.
देव जरी तर म्हज्या मतान शिराप घालता जाल्यार हांव शिराप घालतलों, पूण देवान ताच्या मनांत बेसांव घातलें. जरी तर तो एग्री जाल्लो शिराप घालूंक, पूण देवान बेसांव घातलें म्हूण ताच्या मनांत तांणी बेसांवाचीं उतरां जी आयच्या वाचपांत, पयल्या वाचपांत, लोकगणतीच्या वाचपांतलें आमी आयकलें, बेसांवाचें उतर ताणें राजा मुखार आनी पोरजेचेर घातलें. म्हणजे देवाच्या उतराक, आपले मतीन देवान घातलेल्या उतराक तो विस्वाशी रावलो. आमी देवाच्या उतराक विस्वाशी रावंक. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता, पयलीं सुवातेर जेजूक बापाचो हो देव कसो सगळो अधिकार आसलो देव मंदिरांत शिकोवंक. आनी फुडारी लोकांचे वडील ताका विचार घालतात, कोणें तुका हो अधिकार, हो सत्य दिल्या. आनी जेजू जोआंव बावतिस्ताची खबर करता. जाणें देवान दिल्लें उतर आपल्या पुताची वाट तयार करूंक, आपल्या पुताची येण्याक लोकांची काळजां तयार करूंक, ज्या जोआंव बावतिस्तान ह्या देवाक दिल्ल्या मिसावांक विस्वाशी जालो ताची खबर करता. तर मोगाळ बाबणीनो, दोनूय वाचपा आमकां देवाचें उतर वाचूंक, देवाचें उतर जियोंक आनी देवाचें उतर परगटूंक कितलें म्हत्वाचें तें आमचे मुखार दवरता तेन्ना आमचें सगळ्यांचें जिवीत असलेंच जावंक. सांव फ्रांसीस शावेराक देवाचें एक उतर परतून परतून ताच्या कानार सादलें, जाचे वरवीं ताणें आपलें जिवीत बदल्लें आनी न्हूच फकत जिवीत बदल्लें, पूण जेजूचो परगटणार जालो. जेजू पासत ओतमेन जिखून घेवंक हो ताचो हुस्को जालो. ताका रात आनी दीस म्हूण लागो नासलें, ताका जागे म्हूण लागो नासलें. कितलो पयस चलूंक जाय, कितलो पयस वचूंक जाय हें ताका पर्व नासली. जेवणा खाणाचें ताका पडूंक नासलें, विसो न्हिदपाचें ताका पडूंक नासलें. इतलो तो ह्या जेजून दिल्ल्या मिसावाच्या मोगान तो लासतालो. आमचें जिवीत ताचे सारकेलें जावंक आयज ह्या मिसाचे भेटेंत देवाच्या उतराचे जाणवायेन जेजूचे साक्षीदार आमकां कोर म्हूण आमी मागुया.